Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglam Jesu. Hoglam Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणींनो, मनीस ह्या दिसांनी कंतिश्ट जाला. हर एक दीस मनशाक आयच्या परिस्थितींत फाल्यांची चिंतना दोसतात. फाल्यां कितें, परवां कितें, मुखार कितें, म्हजें जिवीत कशें रावत, म्हज्या कश्टांचेर हांव कशें परिहार जैत व्हरतलो, देव कितें म्हाका वाट दाखयत, असल्या चिंतनांनी ह्या दिसांनी मनशाचें जिवीत भरून गेलां. संवसार भर विस्तारिल्ली मारेकार पिडा आनी ह्या पिडे वरवीं मनशा कोणाचेर आयिल्ले नानांत्या तरांचे कश्ट, मनशान भोगचे मानसीक टेन्शन, मनशाचे कळवळे, हे सगळं पळयत आसतना मनीस खंय एक बरवशेची वाट मेळत की म्हूण राखून आसा. किर्तनकार म्हणटा अपुर्बाचीं उतरां, केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा तूं म्हाका ससनाक विसरतलोय, केदोळ पर्यंत म्हाका तुजे मुखां म्हणली पळयतलोय. आज मनशाक देवाचें तोंड दिसना म्हणलें बरें बगता, कित्याक तितले कश्ट मनशाच्या बोंतनी रेवट घालून आसात. देवाचें काकोलतीचें मोगाचें तें तोंड मुखां म्हणलें मनशाक आज दिसना. केदोळ पर्यंत हांवें म्हज्या आत्म्यांत दूख भोगची, दीस रात म्हज्या काळजांत हांवें कितली खंत सोंसची. केदोळ पर्यंत म्हजे दुस्मान जैत व्हरतलो. असलीं सवालां बाबा भयणी, किर्तनकाराची सवालां आमच्या दोळ्या मुखार उबीं आसात. केदोळ पर्यंत आमी कंतीन जिवोवचें, केदोळ आमी ह्या कश्टां ते भायर येवचें, केदोळ ह्या पिडेंत हांव देव म्हाका मुक्त करीत, केदोळ ह्या अनवरांतल्यान म्हाका देव सुटका दीत. केदोळ पर्यंत मारेकार कोरोना म्हणली पिडा म्हजो दुस्मान जावन म्हजेर केदोळ म्हणजे राजवट चलयत. सम्या तुंच म्हजो बरवसो. आयच्या दिसा जेजू आमचे मदें येता. संवसाराक बरवसो जावन आयिल्लो, सबार जाणांक काळो गंधांतल्यान उजवाड दाखयिल्लो, बंदडांतल्यांक सुटका दिल्लो, खंदी बेजारांतल्यांक धैर्य आनी बुसावण दिल्लो, ह्या संवसारांत वाट मेळनातल्यांक वाट दाखयिल्लो. जिवीत असो बरवसो जेजू आमचो सोमी. पवित्र त्रेंदा दिसो देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्म आमकां बरवशेची वाट दाखयतात. बापा जरशी आमी या, त्या बापान आमकां पुताक धाडलो, पवित्रत्म्याच्या कृपेन आमकां घट केलो आनी ह्या पवित्र त्रेंदा दिमारिपात भावा भयणीनो आमी घट जाल्या. तर तेच पवित्रेंदा दिसो मोग उंड्या रुपाचे झूज थंय आमी भोगूंक तयार जावया. दिंबेर पडया, ते जेजूक आमचे मदें आपोवया आनी आमची खंत, आमचे बेजाराय, आमची निराशा, आमची सर्वणी, ही पिडा सगळें आमी सुमेच्या पांयांतणी दवरया. आराधने आराधने उन्नत देवनिगे आराधने, महिमेय देवनिगे आराधने.
ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सम्या आराधन तुका, मान तुका, महिमा तुका या संसार सुरसणार. बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुम्ही एक देव मुझ्या जीवितांत मका बरवसो, मका धैर या संसारांत देवा तुवें म्हाका रचलाय, तुवें म्हाका जिवीत दिलाय, तुवें म्हाका सांबाळलाय, म्हणजे जिविताक एक दिशा दिलाय, म्हणजे जिवितांत संतोष दिलाय, म्हणजे जिविताचे भविष्य रूपात केलाय. देवा आज म्हणजे कधी बरी जीवन तुका समर्पिता, म्हणजे बेजाराचे जीवन तुका समर्पिता, म्हणजे निराशेचे जीवन तुका समर्पिता, म्हणजे कष्टाचे जीवन तुका समर्पिता, म्हज्या दोळ्यांतल्या वाडची दुकां तुका समर्पिता, म्हज्या घरांतले कश्ट तुका समर्पिता, म्हज्या सगळे जडायचे जिवीत कश्टां विघ्नान वरणी भरलेले तुका समर्पिता. देवा तूं जावन आसाय म्हजो देव, तुका आराधन करता, तुका मान करता, तुका महिमा दिता. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೈವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सम्या सगळो संसार तुका मान करता, या संसाराची हर एक रचना तुझ्या पायांक पडतात, तुझ्या हाताने झालेली ती रचना. सूर्य चंद्र तुका मान दिता, रूख झाडां तुका मान दिता, सुगणे सावजन तुका मान दितात. या संसारात हर एक रचना तुझ्या पायांक पडतात. सम्या हांव एक मनीस, हांव एक किडो, हांव तुझे म्हाका कांयच न्हय. सम्या म्हजो गर्व, म्हजो अहंकार, म्हजें व्हडपण, म्हजी ग्रेस्तकाय, म्हजी बोधवणकाय, म्हजी जाणवाय हें कांय न्ही. सम्या तुजें मुखार हें सकट तुवें दिल्लें. सम्या हें सगळें तुका समर्पिता. आज म्हाका तुजी गरज आसा, तुजे विणा हांव जीव शकना. सम्या तर या देण्यात तेणी इतली तेणी आसूनय सम्या अस्कत जावन आसा. ह्या कश्टांचे सू, ह्या वेदका अनवरांनी, ह्या वादळांनी संवसारी जिविताच्या म्हाका फुडें वचूंक कश्ट जाल्या. सम्या तुजे बिने सम्या मुखार वचूंक साध्य ना. म्हजो हात धर, म्हजे हात जोडटा, दिंब्यार पडटा, तुका नमन करता, तुका आराधन करता, तुका म्हजें जिवीत भेटोवन दिता. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ
ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸು ವಂದನೆ ತುದಿ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿ ವಂದನೆ ಮಾಡುವೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ದೇವ ಆರಾಧಾಂತಕ ಮಾಂತಕ ಪ್ರಾಪ್ತರು Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, Lord, we adore you, Jesus. We bow down your feet, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our God and Master, Lord, protect us, Lord. We come to your feet, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. इगड़ी बोरू बाबा बहिणी उंड्या रोपाराच्या जेजूच्या दिष्ट गलियां पवित्र त्रिंदादिसो देव आमकां रचलोलो देव मनशामध्ये जीवच्या खातीर मनशा रोपार आपल्या पुताक धरता आनी त्या पुता मारी पात आमकां ताच्या पवित्रत्वाचे देण्यानी भरता खुरप्यान भरता आशीर्वादाने भरता पवित्र त्रिंदा दिसो देव ह्या उंड्यार पार आमचे मध्ये हजर आसा आमचे जिवीत ताका समर्पया आमच्या जिवितांतले दूख ताका समर्पया आमचे कंत बेजाराय ताका समर्पया कित्याक देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका सोडून घालिना आमचो भरवसो तो बाबा भयणी संवसारांत कितें उपकारता तुजी आस्त बदीक संवसारांत असल्या कश्टांच्या वेळार तुजे सकी कितें करूंक तूं शकताय पुरुश एकलो ग्रेस्त मनीस ह्या कोरोना पिढे वरवीं मरण पावलो कोरोना घटनान ताची आस्त ह्या संवसारान सोडून गेलो तो कोरोना घटनान आस्त आसतो मनीस एका साद्या मनशा बरी तो मरण पावलो कोविड मरण ताका फावो जालें कितें उपकारले ताचे कोरोना घटनान आस्त कोरोना घटनान ताचो दुडू बाबा भयणीनो कांय उपकार ना ह्या संवसारांत म्हजो आनी तुजो बरवसो देव मात्र ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर ह्या संवसाराच्या रस्त्यांचेर म्हज्या आनी तुजेर आमच्या कुडीचेर आमच्या आत्म्याचेर ह्या संवसाराच्या विघ्ना अनवरांचेर पिडे शिडेचेर हर एकाचेर देवाक मात्र पदवी आसा ह्या सोम्यान सर तरेचे पिडा शिडे गूण केल्ल्यो ताचे मुखार
खंयच्याच तराची पिडा रावोंक शकली ना, खंयच्या तरेची अनवारां रावोंक शकली नात. वारें वादळ दर्यांत उठलें तरी सोम्या मुखार रावोंक शकलें ना, मरण पर्यंत जे मुखार रावोंक शकलें ना. लाजराक ताणें जिवंत केलो, विधवेच्या पुताक ताणें जिवंत केलो आनी पोंडांतलो उठून सुमी जिवंत जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबा भयणीनो, असलो सोमी आमचो, असलो जेजू आमचो बरबसो, कित्याक आमी कंत करची? वय आमकां भें दिसता, वय आमकां आकांत भोगता, ह्या दिसांनी कितें जाता की म्हणलें टेन्शन भोगता. पूण बाबा भयणीनो, भिवचें नाका. जेजू आमचो बरबसो, सोमी आमच्या सांगाता आसतना आमकां भेना. आमी कंगाल जावचें नाका, निराश जावचें नाका. ह्या पिढे वरवीं आमी सगळें गेलें म्हूण चिंतचें नाका. सगळें फाटीं दिवची सकत सोम्याक आसा. आमी खंयच्या पिड्येंत आसलेली, आयसीयूंत आसलेली, वेंटिलेटराचेर आसलेली, थंय तावन भायर येवची, ती सगळी सकत सोम्या लागीं आसा. आमी आमकां ताका समर्पिचें. आमचें कुटुंब ह्या कोरोना पिडेच्या गासांतलें सोम्यान मात्र राखीत. खंडीत जावं न्ही, ताका ती सकत आसा. ताचेर भरवोसो दवरया, कित्याक पवित्र पुस्तकाचेर आमी दिश्ट घालया. ह्या देवान केल्ली विचित्र अजापां, ह्या देवान केल्ली विचित्र करण्यो आमी सगळे उडास करया आनी त्या सोम्याची स्तुती आमी गावया. तुमची जाप अर्गां आनी होबलाक तुका देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. मनशा कुळाच्या अरंबारस भुमे वैकुंठांत मोरये मारे पात येवंकाच्या सोडवणसो बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. बुर्तुगोलां वरवीं सगळो संवसार नाश जाल्ल्या वेळार परतून केदिंगस आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवाड जावची ना म्हणून बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. आपल्या देशांतलो आपूण आब्राहामाक बसयलो गांव हांव दितलो, तुजी परजा उपजयतलो, तुजें नांव वर्तें करतलो, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो म्हूण बसवणी दिवन ते बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. बुरगिनांतल्या आब्राहामाक मळबाच्या मेजोंक तांकां तितल्या नेकेत्रां चड आनी मेजोंक तांकांतल्या त्या दर्याच्या रेवे पुरी तुजी संतत वाडयतलो म्हणून बरवसो दिल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. इजिप्तांत गुलामपणांत कश्टांच्या इस्रायल परजेक थंय तांत सोडून हाडूंक आनी बासयल्या गांव पावोवंक मैजेक दंड ह्या परजेक बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. तांबड्या दर्या लागीं फारावाचें सैन इस्रायल परजेक नाश करचे त्या वखदा थंयसर तूं तांच्या सांगाता रावून तांच्या सांगात तूं आसाय. भियेनाकात, थीर रावा. सर्वेस्पर आज तुमचे खातीर झुजतलो, अजापां करतलो, शांत रावा म्हूण धैर्य आनी बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. अरण्यांत इस्रायल परजा बुकेल्ल्या वेळार दीस पडटना तुमी मांस खातिल्यात आनी सकाळींच्या वखदां दोशी उडो खावंक तुमकां मेळटलो म्हळ्यार उतरांनी बूक तांबोवचो बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. सिनाय पर्वतार तुजो मोग करतेल्यांक आनी तुजे उपदेश पाळटेल्यांक 1000 पिळग्यां पर्यंत तुजो विश्वासी मोग दाखयतलोय म्हणून बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. सर्वेस्पर तुमकां एक कुणान दितलो. एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, एका पुताक ती प्रसूत जातली, इमानुएल म्हूण ताका आपयतले म्हूण इजया प्रावती मारे बाद आमकां सोडवणेचो बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. देव तुमकां सोडवंक येता. तेदवां कुर्ड्यांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले, अरण्यान झरी पडटल्यो, संतोश अंत वाडटलो आनी असल्या बरवशेच्या उतरांनी इस्रायल परजेक तांच्या कश्टांत तावन सुटका दितलो म्हणून बरवसो दिल्ल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळशाक विसरत तरी हांव तुमकां विसरचो ना. तुमचें नांव म्हज्या तळवताचेर कंतयलां. तुमी म्हज्या काल आसात म्हणलो बरवसो दिवन तुजो मोग बसयलेल्या देवा. अर्गां आनी होगलाक तुका देवा. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो
आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडीन तें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां मांसाचें काळीज दितलो आनी म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो म्हणून एजेकिया प्रवादीच्या उतरांनी नव्या जिवीत असो भरवसो दिल्ल्या देवा अर्गाने ओगलाप तुका देवा हांवूंसू म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो आनी तांकां बुजयतलो तुमी म्हजे बकरे आनी हांव तुमचो देव म्हणल्या उतरांनी आमकां तुज्या मोगाळ जतन असो भरवसो एजेकिया प्रवादी मारिपा दिल्ल्या देवा अर्गाने ओगलाप तुका देवा बाबा भयणीनो कितलीशी देवाचें उतर आमकां पळयलें सांगता पळया देव आमचे सगळें आसा कित्याक आमी भियोवचें देव इस्रायल पर्जे सांगता रावल्लो जेजूक ताच्या पुतात आनी तेणें आमच्या सांगता तो रावलो सकड मनशांक कश्टांत सुटका दिल्लो देव त्या देवा ते आमचो बरवसो उसारया संतोश पावया आनी ताका गितां गावन आमी हरसया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रज्ञा हरसून गावया त्रिएक देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया जीव दातारा हरसून गावया विधीत दिल्या हरसून गावया कृपेवंताक हरसून गावया ससनाच्या बापाक हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया दैवीक उजवाडाक हरसून गावया रायांच्या रायाक हरसून गावया सताच्या हत्म्याक हरसून गावया सर्वद्वेदाराक हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हालेलुया 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 बाबा भयणीनो देव मनशा सुमे आसा तुज्या आनी म्हज्या सुमे आसा हांव कश्टातना हांव पिडेन पडतना हांव आकांत दिसतना हांव भियेतना हांव कांगाल जातना सोमी म्हजे सांगता आसा भिवची गरज ना इस्रायल पर्जे सांगता आसलो बाबा भयणी एका वाटेन तांबडो दर्यो आनी एका वाटेन इजिप्ताचे सैन हाचे मोदें इस्रायल पर्जा शिरकल्ली हे घडये कितें जालें हे घडये देव कितें करता इस्रायल पर्जा कांत कसो निवारता देव कसलें अजाप करता ही घडीभर आमी देवाचें उतर आयकोवया आनी थंयसर आमी पळोवया निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप फाराओ लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट भारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या पाटल्यान येताले तें तांणी पळयलें
ती भियान तरतरली आनी तांणी सर्वेस्पराक बोब मारली. तांणी मोइजेक म्हळें, इजिप्तांत फोंड नात म्हणून तुवें आमकां हांगासर ह्या अरण्यांत हाडलाय. आमकां इजिप्तांत भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय? आमकां आमची इतल्या सोडू, आमी इजिप्तकारांची सेवा करतले. अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना गे? आमी ह्या अरण्यांत मरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसतें. मोइजेन ताका जाप दिली, भियेनाकात, थीर रावा. आज सर्वेस्पर तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. शांत रावा. मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलींतां फुडें वचूंक सांग. तुजी बेतकाठी उबार. तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीं दर्या मदें सुके दर्या वयल्यान चलतलीं. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंत तितून एक वारें वादळ धरलें. अशें दर्यो ताणें सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परत सुके दर्या वयल्यान भितर सरली आनी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक उंटी बरी उबें रावलें. देवाचें उतर हें आनी तुका क्रिस्ता. बुश्यां बाबा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आमी करया. मनशाक आमकां केदाळाय टेन्शन, आकांत, फाल्यां कितें, परवां कितें, मस्त रितीचे आकांत आमकां भोगता. ह्या दिसांनी कोणा कडेन विचारलें रे, काल जाता कोण ना, आमकां कोरोना येनातल्यार पुरो, ह्या पिडेक आमी सांपडनातल्यार पुरो. मुस्तनाचे फोनां म्हाका येतात, फादर म्हजो बापूय कोवीड पिडे वरवीं कश्ट जाता, वेंटिलेटराचेर आसा, मागा, कालें जाता कोण ना. आनीकले फोन करता, फादर म्हजी धूव कोवीड पिडेक सांपडल्या, वेंटिलेटराचेर आसा. आनी एकलो फोन करता, फादर परगांवांत हांव, म्हाका म्हजें काम वेता म्हणलें बेल लागलां, येदोळ पावत जातलें, म्हाका काम मेळटा की ना गे. आनी एक वाटेन आनी थोडें बेल लागलां. ह्या दिसांनी ब्लॅक फंगस, व्हायट फंगस, येल्लो फंगस अशें म्हणून ह्या कोवीड पिडे वयर आनी एक तरेचें बेल लागलां. ही पिडा कोण जायत गे, हांव वाचोन व्हरन गे, हांव मोरतां गे म्हणलें. पिडेस्त पिडा लागलेले भियान आसात, तांचे घरचींक घालतल्यांत. घरान एक पिडेस्त आसा म्हणटाना घरांतल्यांक आमकां येत गे म्हणलें, त्या मनशाक पयस दवरचें पळयता हांव. ह्या असल्या परिस्थितींत आसा हांव. आनी एका वाटेन आमचें बिजनेस कितें जायत, येदोळ वचून नश्ट जाला. केदळां अंगडी उक्तो जातलो, केदळां लॉकडावन जातलें, केदळां म्हजें रीण फारीक जातलें, केदळां म्हजें काम म्हजें आनी काम करूंक शकतलो, केदळां आमचें ऑफीस उक्तें जातलें. असले परिस्थिती. कितलीं जाणां एर पिडेस्त आसात, डाक्टरा कडेन वचून भें दिसता, थंयसर गेल्यार कोरोना लागत की, डाक्टर म्हाका मेळनात की, म्हाका कितें जाय, खंत, टेन्शन, बेजाराई, निराशा. बाबा भयणीनो, एक तरसो काळोख आमचे मदें. कसल्या परिस्थितींत आसा आमी, कसल्या परिस्थितींत आसा. निराशा, सुलवणी, फकत निराशा आनी सुलवणी. कितें करया तर आमची गत कितें?
आमचे भविष्य कितें, मुखार कितें, कोणाला घेवचे आमी? आमचे मुखार आसा एकच एक बरवसो सोमी. तुन सोम्या बरवसो, तुन सोम्या भद्रसरो, रक्षक तूं देर दिवसो, जीन येजूजान जीत दिवसो. वय बाबा भयणी, एक मात्र आमकां भरवसो, जेजू आमचो बरवसो. ताचे वयल्यान कितें आमकां बरवसो आसा? पवित्र पुस्तकाचेर दिश्ट घालया. पोरण्या चोल्यान इस्रायल परत असल्या कश्टान सांपडलेली. हाचे पयलीं वासापाय आत्तां आमी वासाबातलें आयकलें. बाबा भयणीनो, इस्रायल परजेक देवान काकुळट केली. इजिप्तान तांकां सोडून हाडलें आनी तांबड्या दर्या लागीं पावता आसतना ह्या परजे कडल्यान आनवार आयलें. मुखार दर्यो कशें उतरचें इतलें म्हणटाना फाटल्यान इजिप्तकारांचे सैन्य परत धांवडोन तांकां हाडलेला आनी तांकां फाटीं व्हरचे खातीर कितें करतलीं? आकांत बेरांत असल्या परिस्थितींत कंगाल जातात तीं. आनी ह्या वेळार कितें जाता? आमी पळयता देव तांचे खातीर झुजता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देव तांचे खातीर झुजता. देव तांच्या सांगात रावता. देव तांकां सांगात दिता. देव मोइजेक बुदोवन काय दिता कितें गरजेचें म्हणून. आनी ही परजा तांबडो दर्यो उतरोंक शकता. हें देवाचें विचित्र कृत्य बाबा भयणीनो. देव इस्रायल परजे सांगात रावता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळय एक घडीभर आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता अध्याय 3 वाक्य 1 पळयता मनीस सुरवेराच्या पातकांत पडटा. पूण पातकांत पडल्या बरोवशाक कितें देव सण सोडटा? आमी पळयता थंयसर देव हांगासर सडवंडरचे बासवणी दिता. सर्पाक म्हणटा एक स्त्री तुजें मस्त चेंचतेली आनी तिच्यान तुजे मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो आनी तिची संतत तुका नाश करतली. म्हणजे पातकाचो नाश जातलो, मरणाचो नाश जातलो म्हणून बरवसो तो दिता. आनी दानाव आमी ह्या सोम्याक मोरये मारिपाक देवान आमकां दिलो आमची सुडवण करचे खातीर. आब्रामा देव आपयता आनी आब्राम देवाचे खाल जाता. आनी ह्या आब्रामाक एक खातीर भिरांत. पूण देव कितें सांगता? बरवसो दिता, भिये नाका. हांव तुजे संगत रावतलो, हांव तुजेर बेसांव घालतलो, तुका तुजें जनांग करतलो, तुका जाय सकट रितीन हांव आशिर्वाद घालतलो. तूं जातलो एक आशिर्वाद, भिये नाका. देव ताका सोडिना, बरवसो दिता. भुरगें नासल्या वेळार आब्राम म्हणटा देवा तुवें म्हाका आपयलां, भुरगें म्हणनात हें सकट हांवें मुखार कितें म्हजें जिवीत. आब्रामा देव म्हणटा आब्राम भिये नाका. पळय दर्याच्या त्या नेकेत्रांक पळय मेजूंक तुका तांकां नात. हां तर तितली जातली तुजी संतत. मेजूंक तांकां नातली संतत हांव तिका दितलो. देव ताका संतत दिता, बरवसो दिता. आमी पळयता ह्याच रितीन देव इस्रायल परजे सगळे रावता. आमी पळयता तांकां हर एका घडयेक तो देव सांगात दिता. इजया प्रवाच्या पुस्तकांत पळयता अध्याय 1 इस्रायल परजेची परिस्थिती भयंकर निराशेची. गायल्ल्या एका मनशाक देव इस्रायल परजे सरी करता. ह्या परजेची बलिदानां देव कांटाळटा. पूण ह्या परजेक अशें सोडिना देव. कितें करता? 7व्या अध्यायात वाक्य 1 आमी पळयता इम्मानुएलाक देव बसयता, सोडवणदार बसयता. तो येतलो मनशाची सोडवण करतलो म्हळ्यार तो बसयता, बरवसो दिता, निराशा ना. तो कितें करतलो? देवाचें उतर आमकां परत्यान 30 आनी 5व्या अध्यायान सांगता भिये नाकात, धीर घेया, देव तुमकां सोडूंक येता. कुड्यांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले, मेरवा भशेन तोंडे चलतले, वरण्या झरी पडटल्यो, सुके करडे बैंत वाळटले, लासलेली रेंव तळें जातली. म्हळ्या भाव भयणीनो, देव इतलें करूंक शकता.
अरण्य समेत ताळ्यां जाता तोंड उठून तो नाचता उडता इतलें देव कर देवाक सकत आसा देखून बरो सुद्दां देव आमचे सवय आसा इजया प्रवाचें पुस्तक अध्याय 9:15 आनी 16वें वाक्य सांगता एक हांवूय पण आपल्या बाळाक सांडीत हांव तुमचो देव तुमकां सांडिचो ना हांव सोडसो देव न्हय तुमकां सांडून घालचो देव न्हय तुमचो मोग करचो देव हांव तुमचे संगत आसा पिडा येता कोरोना पिडा येवन दी आनी खंयची मारेकार पिडा येवन दी हांव तुमचे सवय आसा हांव तुमचो मोग करता हांव तुमकां सांबाळटा हांव तुमकां निवरता भियेनाकात कंगाल जायनाकात निराशी जायनाकात टेन्शन काण घेनाकात आमचे म्हणजे तुमचे जिवीत खंडीत जावनी हांव सुंदर करतलो एजेकेल प्रवादी मारिपाद म्हणटा देव एक नवें काळीज तुमकां दितलो अध्याय 30 आनी 6 वाक्य 20 आनी 6 एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो पात्राचें काळीज काडटलो आनी मांसाचें काळीज तुमकां दितलो परत आमी नव्या सल्ल्याक येवया एकडे पळय जेजू ह्या संवसारांत लुकाचो वांजेल कितें सांगता अध्याय 4 वाक्य 18 आनी 19 ताणें म्हाका अभिशेक केला ताणें म्हाका धाडला बापान पुता धाडला पवित्रत्म्यान भरून त्रिंदात पळया कशें मनशा खातीर काम करता देव मोगान पवित्रंदा दिसतो देव पुताक धाडला ताणें म्हाका धाडला अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करच्या खातीर बंधनांतल्यान सुटका दिवचे खातीर पिडेस्तांक गुण करचे खातीर ताणें म्हाका अभिशेक केला एनॉयंटेड पळया एनॉयंटेड देवान तेल आयलोलो सोडवूनदार आमचे मदें आसा संवसार खाली ना आमचे मदें आमचो सोमी आसा आमचे खातीर धाडलोलो आमचे कश्ट निवारो आमची पिडा शिडा गुण करूंक आमकां बंधनांत सुटका दिवंक बेजारांत सुटका दिवंक निराशेंत सुटका दिवंक ताणें अभिशेक केला माते वसो वांजेल अध्याय 6 आमी 25 आमी पळयता जेजू म्हणटा भियेनाकात कंद करिनाकात कितें तुमी कंद करचें कितें तुमी टेन्शन करचें फाल्यांचें चिंतून कंद करिनाकात म्हणटा जेजू फाल्यांचें कंत फाल्यां कितें खावचें जेवचें कांय तुमी कंत करचें नाका लेखावर तो हुस्को नाका पळया ती अंतराची सुकणीं ती लुवाना ती ओंपिनात तांकां देव पोसता कितलें सोबीत तोंड पळया कितलें रंगाळ ती फुलां पळया आज आसून ती फाल्यां ना तरी पूण देव तांकां तुमकां पोसचो ना गे इतलें केल्लो देव तुमकां मनशां सोडून घालता गे कोडकार माते वसो वांजेल 8 अध्याय वाक्य 1 पळयता कोडकार येता आनी जेजू कडेन म्हणटा सोम्या म्हाका गुण कर तुवें मन केलें तुज्यान म्हाका नितळ करून जाता भरवसो जेजू म्हजो भरवसो म्हण ताका कळटा आनी जेजूचेर भरवसो म्हणटा तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करून जाता आनी कोडकार बरो जाता माते वसो वांजेल 8 अध्याय 25 वाक्य आमी शीस दोणी रतना आमी बुडता आमकां बचाव कर तांकां गोत आसा जेजू मात्र राखूंक शकता जेजू लागीं गेले जेजू ताणें उठयलो आनी जेजून दर्यो शांत केलो पळया जेजून दर्यो शांत केलो सोम्यान सगळें शांत केलें आमच्या जिवीतली वारें वादळां भाव भिनो जेजू शांत करता देखून आमी म्हणूंक जाय सोम्या आमी बुडता जेजू कडेन आमी वचचें आमी कित्याक कंगाल जावन रावचें आमी कितें टेन्शन कर रावचें आमी कित्याक निराशी जावचें जेजू म्हणलो भरोसो आसा जेजू कडेन या सांगया सोम्या आमी बुडता 12 वर्सां रक्ता सावन पिडेन कश्टूंची स्त्री माते वचो वांजेल अध्याय 9-20 वाक्य 20 फकत हांव तुज्या आंगोस्तर आपणें जाल्यार हांव बरी जातली धैर्यान ती केली जेजूच्या आंगोस्तर तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली लुकाचो वांजेल अध्याय 6 आमी पळयता वाक्य 17 इतलो लोक जेजू लागीं येतालो सकाळीं 9 पर्यंत आनी हर एकलो आपडलेलो बरो जातलो दैवीक सकताचे तान भायर सरतली बाबा भयणीनो आज जेजू आमचे मदें आसा तोच सोमी त्या जेजूचेर आमी भरोसो दवरा आमी कंगाल जावचें नाका विचित्रां केल्लो सोमी पोरण्या सल्ल्यांत नव्या सल्ल्यांत पवित्र त्रिंदा दिसो देव नव्या सल्ल्यान परत्यान धर्मच्या कृत्यान पवित्र आत्म्या द्वारी देवान कितें केलें पवित्र आत्म्या द्वारी देवान कशें अपोस्तलां धैर्यान भरलें
पवित्रत्वान भरले अपोस्तल कसे ते पिडा गुण करतात, मुतार परगडतात, सुरविलो समुदाय कसो बांधून हाडलो, कसे ते वांटून घेतात एकामेका, हे सगळं पवित्र आत्म्याक वरवीं जालें. बाबा भयणीनो, बाप पूत आनी पवित्र त्रिंदाचो देव आमचे मदें आसा. भिवचे नाका, कंगाल जावचे नाका, निराशी जावचे नाका. पवित्र त्रिंदाचो देव आमच्या रक्षणाक आसा. इस्रायल परजे सांगता आसले बरी, पिडेस्तां सांगता आसले बरी, कश्टांच्या जागी आसले बरी, सुरविल्या पवित्र सभेंत आसले बरी. देव आमचे सांगता आसा. आमी भिवचे नाका. त्या सोम्याचेर आमी भरवंसो दवरया आनी आमी सक्कड सांगया, ह्या घडये तुमची जाप सोम्या तुजेर हांव बरवसता. तुझे राव बरवसता. आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा सोम्या तुझे राव बरवसता. आमच्या कुटुंबात दादल्या स्त्रिये मध्ये मनस्ताप उपजताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. आमच्या कुटुंबात भुरगीं आनी व्हडांमध्ये मनस्ताप उपजताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. कश्टां वयर कश्ट आमच्या जिवितांत येताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. पिडा शिडा आमच्या जिवितांत येताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. ह्या दिसांनी कोरोना पिडेची भिरांत आमच्या काळजांत भरताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. ह्या पिडेंचो आपाय आमचे भोंवतणी आमकां रेवड घालताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. कश्टां अनवरामध्ये आमचो भावार्थ दंडळटाना, सोम्या तुझे राव बरवसता. आमच्या दिसपट्या वावरांत आमी नश्ट भोगताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. हेरांनी आमकां काळजां मनान दुख येताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. म्हाका दुखयल्या बोगसूंक कश्ट जाताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. हेरांत तावन म्हाका विविध नमुन्याच्यो दोशी मेळटा आसतना, सोम्या तुझे राव बरवसता. आमच्या कुटुंबांत अशांती असमाधान उपजताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. रिणाचें ओझें म्हज्या माथ्यार बसताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. आर्थीक अडचणेमध्ये हांव सांपडताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. फुडाराची चिंता म्हाका दोसताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. मरणाचे भे म्हाका दोसताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. ताणण्यो पातक्याच्यो ओडण्यो म्हाका दोसताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. सूख समजणी म्हणजे ती उपजताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. जिणेंत निराशा कंत बेजार आय म्हाका दोसताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. एकसूरपणाक हांव बली जाताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. हेरां विशीं दुबाव म्हज्या मोतीन दोसताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. म्हज्या वावरांत विकनां अनवरां आडकळ येताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. मत्मीक जिवितांत हांव शेळेताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. हेरां कुमो करच्या वेळी स्वार्थ म्हाका दोसताना, सोम्या तुझे राव बरवसता. सोम्या तुजेर हांव बरवसता. सोम्या तुझे राव बरवसता. गीत आमी गावया आनी आमचो बरवसो सोम्या ते आमी उसारया. तू सोम्या बरवसो, तू सोम्या भद्रासरो, रक्षक देर दिवसो, जिणये झुजा जय दिवसो. कोरीस जिणये सोबो जड जाताना, ताच्या पोंदाक हांव सडड सताना, उडा सोम्या तुजो हांव काडटलो, संतोषान वाट चलतलो. तू सोम्या बरवसो, तू सोम्या भद्रासरो, रक्षक दैर दिवसो, जिणये झुजा जय दिवसो. ह्या घडये बाबा भयणीनो, हर एका कश्टतल्यांक आमी जेजू तरचेन हाडया. जेजू आमचो बरवसो. आज ही कोरोना म्हणली म्हारेकार पिडा सगळ्यांनी विस्तारल्या. ह्या पिडेक आज आमची कितली भाव भयणी बले जाल्यांत कश्टून आसात. आमच्या कर्नाटकांत, आमच्या मंगळुरांत, आमच्या देश, आमच्या दक्षिण कन्नडांत, भारतांत आनी सगळ्या संवसारांत सोम कितलीं जाणां ह्या कोवीड पिड्याक बली जाल्यांत तांकां आमी समर्पण दिवया. सोम्या जेजू कंगाल जाल्ल्या ह्या भावा भयणीक तुका भेटोवन दिता.
ही कोरोना पिडे वरवीं लोक कश्ट जाता ब्लॅक फंगस व्हाईट फंगस आनी येल्लो फंगस आनी कोरोना पिडे वरवीं मनीस कंगाल जाला सोम्या बरवसून आंदोलन तांकां ताच्या जिवितान दुकां गळयतात सोम्या कितलीं जाणां बरवसून आसतना मरण पावतात प्राण करतात कितलींशीं जाणां आस्पत्रेनी आसात तांची जतन घेवची कोणूच ना तांकां वखदां मेळनात ऑक्सिजन मेळना सवलतो नात सोम्या थोड्यांक कोणूच पळोवची नात सोम्या दुकान भरला संवसार दुकां वाडयता सोम्या कोणा लागीं वेचें तुजे बकार हो संवसार तुका भेटून दिता हांव जेजू ह्या कोरोना पिडेंत हर एकला तुज्या पांय तळी समर्पिता हांव जेजू आमचे मुसुदांच्या कुटुंबांनी जेजू ही पिडेस्त आसात तांकां तुका भेटून दिता हांव तांचे कश्ट निवार जेजू आनी ह्या घडये सोम्या तांकां बरवसो दी तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रासरो रक्षक तू देवसो जिये जय देवसो सोम्या जेजू आमी तुका भेटून दिता हांव कोरोना वॉरियर्सांक कितलेशे दात्यर कितलीशीं नर्सां कितलेशे यासक कितलीशीं धर्मिकां कितलेशे सरकारी अधिकारी ह्या कोरोना पिडे कश्टांतल्यांक गुमो करनासात तांची चिकित्सा करनासात तांकां आदार दिवनासात कितलेशे जाणां तांकां कोरोना वॉरियर्स आज कितलेशे कडेन टास्क फोर्स करून कावंक जेवंक तांकां दिवन आसात तांचे खातीर त्याग करता जेजू तांकां समर्पिता हांव तूं जावन सैतांचो बरवसो सोम्या तुजे खातीर वावर करतल्या तुजे परजेची जतन घेतल्या तूं सांबाळटाय कित्याक तूं आमचो गवळी तूं आमचो सोमी तूं आमची बोळ आनी भलायकी जेजो तांकां समर्पिता हांव हर एक कोण तुज्या सेवेंत ह्या ल्हान भावा भयणींक कोरोना पिडे वरी कश्ट देणांक आदार दिवचे खातीर ह्या कोरोना वारी आसता दुसतात गी हर एकल्याक जेजो तुज्या पांय तडे ताका समर्पिता हांव तांकां बरवसो जा आनी तांकां राखून व्हर सोम्या तुजे लागीं आमी मागता हांव तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रासरो रक्षक तू देवसो जिये जय देवसो सोम्या जेजू बियांत आनी आकांतान बरयल्यांक तुका समर्पिता हांव बे आनी आकांत कितलेशा मनशांक दोसता आज कितलेशे जाणां देख बे फोबिया आसून बरोवन गेल्या कित्याक ह्या पिडे वरवीं आमी खंय पिडे बली जाता हांव कळना ह्या पिडे वरवीं आमी कश्ट जाता हांव कळना ह्या पिडे वरवीं आमचें काम येता कळना ह्या पिडे वरवीं आमी रिणांत पडता हांव कळना ह्या पिडे वरवीं आमचें कुटुंब नाश जाता कळना आमकां कितें कारण जाता कळना सोम्या कंत आनी भिरांत थोड्या पिडेचें कावन्सिलींग करचें कोणी नात थोडी पटी धैर्य दिवतली कोणी नात आजकाल मनशां कोणा कडेन कश्ट सांगया म्हळ्यार कोणी मेळनात कितलींशीं जाणां तांच्या घरांनी लॉकडावन जाल्यान सोम्या कोणा कडेन वांटून घेवची अवकाशी ना जाला असल्या कश्टांत जेजू तूं मात्र एकलो बरवसो सोम्या आमी कोणा लागीं वेचें जेजू कश्टांनी कोणा लागीं वेचें कश्ट कोणा लागीं सांगचें कनबेदारे कोणा लागीं सांगचें आमच्या काळजाची भोगणां कोणा लागीं वांटून घेवची जेजू बरनू बते आमकां सर जाला आमची अस्कमी सोम्या ही कंत टेन्शन काळजान मनान बर्न आमी पिडेस्त जाल्या जेजू आमकी ही पिडा काणुडे बँकानुडे आकांत कानुडे सोम्या आमचो बरवसो जा सोम्या आमचो बरवसो जा आमकां कुमो कर तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रासरो रक्षक तू देवसो जिये जय देवसो सोम्या कश्टांत सांपडलेल्यान तुका भेटून दिता हांव मनशां कश्टांत आसात आज कितलेशे तुमचे बिजनेस बंद जाला अंगडी बंद आसात
बँकांत पळय रीण बांदूंक पयशे नात, आज कितलेशे जाणांक घरा वरवीं हाडूंक पयशे ना, आज कितले जाणां वखदाक पयशे नात, आज कितलेशे जाणांक आर्थीक अडचणे वरवीं सांपडल्यात, कुमोग करतले कोणी नात, दिसपडतो ग्रास सोडूंक जायना सोम्या. कोणा कडेन कश्ट सांगचे, थोडे फुडें सांगूंक जायना. थोडे फुडें आमी बायलान ग्रेस्त दिसता, बायलान आमी बरें काय आमी आसल्या बरें दिसता, पूण आमचे सोम्या भितर आमी कश्ट ना जावं, आर्थीक संकश्ट आसात. आमी दिसपडटे जिवीत काडचे कश्ट जाल्या सोम्या. तकले कोडल्या पांय केन्ना, पांय कोडल्या तकले केन्ना म्हणल्यार परिस्थिती जावं जेजो. आमचे कितले कश्ट आनी जावं, काम नासतना कामाचे सोम्या एक 4 तरांचे टेन्शन जायना सोम्या सोसूंक. सोम्या असल्या कश्टान सांपडलेल्या हर एकल्या तुज्या पांयान तिणें भेटून दिता जेजू. तांचे कश्ट स्विकार कर आपण जेजू. आज तांचे कश्ट आळू कर, तुजे लागीं येता सगळो संवसार कश्टाचो संवसार तुज्या पांयान तेडयता जेजू. तुवें कालवारीच्या दोंगरार कश्ट सोसून दाखयले जेजू. कश्टांनी तिरा उलय तूं बापा सांगता आनी त्या आदी कोण आमी जाणा सोम्या तुजे लागीं आयल्या आमचे कश्ट परिहार जातात. आमचे कश्ट तुका भेटयता जेजू. तूं सोम्या भरवोसो, तूं सोम्या भद्रासरो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जिणे सुजा जै दिवसो. सोम्या जेजू आज आमचे कश्ट तुजे लागीं हाडून आयला जेजू. आमची त्या सवा आसा, आमकां 6 जाणां मागोवंक आसा जेजू. सोमी आमी कितलीं जाणां ह्या आराधनाक राखून रावता जेजू. ह्या आराधना वेळार आमी तुजे आमचे कश्ट तुजे लागीं आमकां सांगूंक एक अवकाश जेजू. सगळ्यांचे कश्ट तुका पेटोवन दिवंक अवकाश. तुजें सांगतपण आमकां मेळटा जेजू. आमचे मोत हाळू जाता, आमचे कश्ट कितलीं जाणां बरीं जाल्यात जेजू. ह्या आराधनांत भाग घेतले कितल्या जाणांचे कश्ट हाळू केल्याय जेजू. कितल्या जाणां ताणें मागले उपकार दिल्याय, बरें करीत तसाय. कितलेशे जाणांनी जेजू सांगलां ह्या आराधना वरवीं जेजू फादर आमकां बरें जाता, आमकां मस्त समाधान मेळटा, आमकां धैर्य मेळटा, आमकां भलायकी मेळटा. वय सोम्या कितलीं जाणां आज तुज्या त्या स्पर्शाक राखून आसात जेजू. कित्याक तूं आमचो भरवोसो सोम्या. तूं आमचो भरवोसो देखून आमच्यो गरजो, आमची सक्कड कितें आसा, आमची हर एक दासां तुजे लागीं हाडटा. भावा भयणीनो मागा हे घडये आराधनांत तुमी भाग घेतात, हे माध्यमार मागा, धैर्यान मागा. जेजू तुमचो भरवोसो. ह्या सोम्या 2000 वर्सांनी कितले पिडेस्तांक गूण केल्ले, कितलेचे तेचे कश्ट परिहार केल्ले. हो देव आमचे सांगाता आसा. पवित्र त्रिंदा दिसो जे देव जे उंड्या रुपार आमचे मदें आसा. म्हाका कळना तुमी हर एकट्या सावा ह्या घडये जेजू मुखार दवरा. ताचे सांगाता 6 जाणांनी तुमी धाडले त्या सावा हांव सोम्या मुखार दवरता, तुमचे खातीर मागता, सोम्याच्या पांय तडे दवरता. सगळीं तुमी मागा आनी हर एकल्याची तुमचे त्या सावा फाटल्या आराधनांनी देल्ले कोणी तुमी त्या सावा धाडले ती हांव जेजू मुखार दवरता. ह्या घडये बावार्थान मागा, बावार्थाची घडी तुमी पातयेन मागल्यार जेजू खंडीत तुमकां दिता. सोम्या जेजू बचपेताव न्हू हेलेन म्हणली भयण तांच्या घरांत जायतें सामान मेळ्ळ्या खातीर तुका अर्गां दिता जेजू. तांच्या घरांत पिडां तुवें गूण केली, आमालपण एका संध्यान सोडलां. सोम्या जेजू तुवें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां आनी होगलाप दिता. हेलन आमची भयण सोम्या तुका अर्गां. तिच्या दोळ्यांची दिश्ट सोम्या पाटे मेळो म्हूण ती तुजे लागीं मागता. तिची काकुळट कर सोम्या. लॉरेटची एक भयण दैती पिडे तसं कोणया सोम्या मागोवंक तिणें आमचे लागीं विनंती केल्या. ह्या कोरोना पिडेंतले जेजू तिका सुटका दी म्हूण तुजे मागता जेजू. ह्या भयणीची पिडा गूण कर जेजू. सोम्या तुजी काकुळट तुजी ती दाखय. सोम्या तूं जाणाय तिचे कश्ट, तूं तिका आपड. पुत्र तावन जुलियट म्हणली भयण जेजू तकली दूख दैती तिका. हे तकली दूख गूण कर तुजे लागीं मागता. सोम्या तुज्या आमलीक रक्तांतून तकलेंतान वळल्या आमलीक रक्तांतून तिका आपड आनी गूण कर जेजू. आयुश्य फ्रांसीस म्हणलो भाव आप ताकाय जेजू तकली दूख आसा.
तोय आप तकले गुण ते दुख गुण कर तुझ्या लागे मागता जेजू तुझ्या हम लेख रक्तान ताका आपड आनी गुण कर बोंदेल तावन एका भुरग्याचे क्रियाटीन जेजू नॉर्मल जावंक ताचे आवय बापूय मागतात कुटुंबाचे मागतात जेजू त्या भुरग्याचे क्रियाटीन नॉर्मल अशें कर आनी त्या भुरग्याक तुज्या आमलेक रक्तान आपड जेजू कुंदापुरतून शोभा म्हणली पळयन रिशान म्हणल्यार भुरग्याचो ताप गुंडोवचे खातीर मागता जेजू तिच्या घराचें काम संपूर्ण जावंक मागता कुटुंबाक कोरोना पिडीत संरक्षण मागता आनी सोमया जेजू ह्या कुटुंबाक तूं आपड मस्कत तावन लॉरन्स म्हणल्या भावान ताप कोंकली गुण जावंक तांची कुटुंबाची तुजे लागीं दिंबेर पडून मागतात जेजू ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल लॉरन्स म्हणल्या भावाक जेजू आपड आनी गुण कर सोम्यान जेजू ह्या पिरगेची एक भयण आपले पाड तूक मस्त तेमतान तिका दोसता ही पाठ दूख गुण कर म्हण जेजू तुजे लागी मागता सोम्या तिका आपड तिची पाठ दूख गुण कर एक भयण गर्भेस्त आसा 8 म्हयने जाले तिचो बाळंतेर बऱ्या तरां जावचे खातीर जेजू तिचेर आशिर्वाद घाल बस रोडतान वायलेट म्हणली भयण आपली भलायकी बरी जावचे खातीर जे कुटुंबाच्या संध्याची भलायकी बरी जावचे खातीर विशेष रीत ताका आपड म्हण मागता जेजू तांचे खातीर जेजू तांकां आपड आनी गुण कर ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल मोल्ली म्हणली भयण जेजू मंगळूर तावन तिची पोतीची भलायकी तुवें बरी केल्ल्या खातीर मस्त किमो दिवचे आतां किमो दाखतरां नाका म्हळ्यार सोम्या तुवें आपडलें तिका ह्या खातीर ती अर्गां दिता अर्गां आनी ओगळाप जेजू आंजे व्हरतावन एक भयण आपल्या पुता विन्स्टनाक एक बरें काम मेळोंक तिच्या दुवेक जर्मनींत एक बरें काम मेळोंक आनी एका दुवेक दुबयंत काम मेळोंक जेजू तुजे लागीं मागता सोम्या तिचो बरवसो पळादी कर आनी तांकां काम मेळशें कर बद पेतांव सारेश म्हणलो भाऊ जेजू एक भुरग्याचें देणें तुवें दी जाय म्हण मागता आपड ताका आनी आशिर्वाद घाल भुरग्याचें देणें ताका दी सोम्या तशेंच एलिझाबेथ म्हणली भयण जेजू आपले आत्ता व्हरतावन आपल्या पतीचें लोवेस्ट लिव्हार पिड्यान गुण जावचे पासून ती मागता जेजू ताका बरो कर तूं ह्या बाबा लुविसाक तूं आपड जेजू मंगळूर तावन आत्ता व्हरतावन निलिमा आनी जॉयल ह्या तांकां भुरग्याचें देणें मागता जेजू तुजो आशिर्वाद घाल आनी भुरग्याचें देणें तांकां लाभय जेजू कोप्पा तावन एलिझाबेथ म्हणली भयण जेजू ब्लड कॅन्सर जावन फाटल्या सभारत्यांतून कश्ट जाता आतां परतून बेंगलोर आस्पत्रेंत आसा सोम्या परत्यान किमो दिवचें म्हण डॉक्टरान सांगलां जेजू तुवें तिका आपडे दे ती किमो नासतना जेजू तिणें बरें जावं तुम्या तुजे दैवी सकत तिजे देव वळय वालेंचेतून फ्रेडरीक आमचो भाव उडासाची सकत ताका तोंदी सोम्यान तुजी आदाराची ताका गरज आसा हेलेन म्हणली भयण हर्निया पिडा आनी मुळवा तिचे पिडे मस्त कश्ट जाता पुरो ओजालां तिका ह्या पिडे वरी जायतीं वखदां आसात सोम्या जेजू तिका आपड आनी गुण कर तिका बरें कर ती वखदां उणी उणी जावंक सोम्या आशिर्वाद कर तिच्या पुता लेस्ट्रीक एक बरें काम मेळोन कुटुंबाक बळा दिकादार जायचें कर जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल सालेत तुरतावन शांती प्रिया म्हणली भयण जेजू मस्त वर्सां कादार जालें एक भुरग्याचें देणें जेजू आशा येता तुवें आपडल्यार तें साद समलें भावार्थान पात येता सोम्या तिजेर आशिर्वाद घाल मुडी पुजेक भयण आपल्या आवयच्या हृदयांतली दूख गुण जावचे पासत मागता उमजोर एक जोडें सोम्या भुरग्याच्या देण्या पासत मागता ह्या जोड्याचेर आशिर्वाद घालू जेजू तांकां भुरग्याचें देणें तूं दी एक भाव आस्पत्रेंत आसा गुण जावन डिस्चार्ज जालो आनी कुटुंबाची त्या देखून जेजू तुका अर्गां दिता तुवें तांकां बरें केल्ल्या पासून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू बेगीन ताणें उठोवन बसोंक आनी सोम्या सोलोंक जावचे पासून कुटुंबाचें मागतात गोंयांत तावन एक भयण जेजू येवच्या म्हयन्यांत तिच्या पुताक पाटी वचोंक भायल्या परगांव वचोंक पाटी वचोंक जावच्या पासून मागता एक बरो निर्धार ताणें घेवंक सोम्या ह्या भावाक तूं दी ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल सपना म्हणली भयण जेजू मंगळूर तावन कोवीड पिड्यान कश्टांच्या तिच्या बापाय पासून मागता सोम्या जेजू तिच्या बापायक गुण कर सोम्या ताका बेगीनच एका कुडी सेन्सेशन एका कुशींत सेन्सेशन आयुश्य येवचें बरी कर तुवें आपडला तो खंडीचो आनी बरो जातलो सोम्या
पुत्तूर 2 कुटुंबांमध्ये सबार वर्सां जावन असो एक समाजसो जागे असो बऱ्या हातारान पर्यार जावंक जेजू ह्या दोनूय कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल जेजू. प्रवीण म्हणलो भाव काटेरतावन आपल्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स मेळोवन गीत असो जागो मोलान विकूंक जेजू तुज्या लागीं मागो आसा ताजेर आशिर्वाद घाल. बोंदेल एक भयण आपल्या आंग दुखीन वळवळटा सोम्या तिका आपट तुजी आंग दूख गुण कर. बोंदेल आनी एकलो सामेल म्हणल्या तरणाट्याक जेजू ताका बरी भलायकी म्हणून तुज्या आवय मागता ताजें बरें काम बरें चलोवंक जेजू मागता. ह्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल जेजू. येतावन एक भयण आपली एक बरी सैरीक मेळोवंक मागता तुजे लागीं बरी सैरीक मेळाशें कर. ह्या फिरगेची एक कुटाम जेजू ह्या हप्त्यांत सोलोकाचे तांचे कादाराचें कार्य तुका समर्पितात बऱ्या तरान सलाशें कर. रॉबर्ट म्हणलो भाव दुबयतावन एक भुरग्याच्या देण्या पासून मागता जेजू ताका तें भुरग्याचें देणें फावो कर. रोजीता लोबो म्हणली भयण 22 वर्सां जी भयण सोम्या कोरोना पिडेन क्रिटिकल आसा सोम्या ती बरें जावन तुज्या कुटुंबाची मागतात ते तिका तूं आपड. सोम्या कोरोना पिडेतावन गूण केल्ल्या ह्या फिरगेची एक भयण तुका अर्गां दिता मस्त क्रिटिकल आसली वेंटिलेटराचेर तुवें तिका आपोवन बरें केलां अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. मार्गरेट म्हणली भयण जेजू कुमटा जावन तिच्या हातापायची गांठीची तूं गूण जावचे पासून मागता जेजू तिका आपड आनी तिका सांबाळ. कतारतावन सेलीन म्हणली भयण तिच्या पुताचें मेडिकल जालें मेडिसीन शिकून जालें डॉक्टर जालो एक ताका एक ऑफर लेटर बेगीनच मेळ्ळो कतारांत सोम्यान जेजू तूं फावो कर तुज्या पवित्र शक्तीन ताका मेळाशें कर जेजू. राणीपुरतां सविता म्हणली भयण आपल्या कुटुंबांत समाधान मेळोवन जाग्यार आसले समाजे पर्यार जावंक आनी परत हे समाजे पाटयेन जावं सोम्यान जेजू तिचें टेन्शन उणें कर हर एक डिप्रेशन उणें जावंक सगळे तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं मागता जेजू तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. एका भयणीन आपल्या भयणीन सोफियान तापंतले गूण जावंक एक विजयता रोशन म्हणलो भाव मागता जेजू ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल सोफियाक तापांतले गूण कर. एकल्याचो ताप गूण जावंक सोम्या तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या सर येराद्या पासून मागून आसा जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. कोरोना पिडे बरी कश्टांच्या प्रिमा म्हणल्या भयणीन जेजू बरें जावं ताच्या कुटुंबाची मागतात जेजू तांकां त्या भयणीक आपड आनी गूण कर. एका कुटुंबाक समाधान मेळो मागता जेजू हें कुटुंब तुका समर्पण दिता बरवसो तांकां तूं दी. भुरग्याच्या देण्या पासून एक कादर जोडे मागता जेजू ह्या कादर जोड्याचेर आशिर्वाद घाल भुरग्याचे देणें तांकां दी. बायोप्सीक धाडलो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बोंदेल तो एक भाव मागता हो बायोप्सी धाडलो रिपोर्ट सोम्या बरो येवन बऱ्या रितीन कितेंच आपायनाशें ह्या भावाक राग जेजू सोम्यान जेजू ही सर त्या सावां ह्यो सर गरजो तुज्या पांयां तरी दवरल्यात जेजू तुका आमी समर्पिता. हर एक लाख आपोड जेजू तुजेर आमी पात येता. हे आराधनाक चलोवन वरच्याक जेजू आमकां आवका दिल्या अर्गां दिता. ह्या आराधनाक कुमो करतल्या सर दानीक आमकां जायतीं जाणां हें आराधन सगळ्या संवसाराक पावोचें म्हणल्या खातीर आमकां आदार दिवन आसात आमकां बोळ दिवन आसा हे सकट दानींचेर वरती हांगासर फुलां दान दितल्यां खातीर आनी तशेंच कुमो करता सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. डिवायन वट्टी विसो मालाक आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ताच्या शिबंदाचेर आशिर्वाद घाल. हांगासर संगीत दिवचे आनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगाच्या दोगांय भावांचेर आशिर्वाद घाल. हांगासर डेकोरेशनाच्या दर भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू. ह्या कुटुंबार एक आराधना प्रत्यक्ष न्ही बरी एका रितीन कुमो केल्ल्याचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या दैवीक आमच्या संताचेर आशिर्वाद घाल. ह्या पिरगेजीचेर आशिर्वाद घाल जेजू. हर एक कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जेजू. सक्कड आमचे त्या सावन तुका भेटोवन दिता आनी आमचे बरवस जावन तुजे लागीं मागता. हालेलुया 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 जेजू 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 तू आमचा भरोसा जेजू तुझ्याकडे मागता जेजू आमची गंध आणि तुमची आमची सगळं करता जेजू तुम्ही आमका भेटून दिता. हालेलुया 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 स्वामी आमची तुका पोसो सगळं स्वामी आमच्या मध्ये ये तुझ्या दैविक तज्ञांक आपण जेजू या कष्टांत आमकां सुटका दी स्वामी आमची बात वी बिलीव यू लॉर्ड यू आर आवर Lord, we believe, we trust you that you will heal us. Lord, you will touch everyone who have prayed to you, Lord, during this adoration. Lord, may your power come among
tongues. May your Holy Spirit fill everyone with your Spirit, Lord. Let the healing touch come and heal us, Lord. Lord Jesus, relieve every bondage, Lord. Give relief, and Lord, protect us. Hallelujah, 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 hallelujah. हे देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्या रीती आदार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्म्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या नरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमीना वाडता आमेन. प्रार्थूया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंत कालतो कष्ट सोबडा हात तुमकां सोडलाय. तुझे सोडून सफळ सदांत ते आमी बोगी सरको या कुडीच्यान तुझे कुडीच्यान रक्ताच्या पवित्र मिश्राक आमी मान करूं आमकां देन फावो कर जो जितान राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. बेना कसले संस्कारात जाल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे दीस काडसोना सोम्या तुझे वयले तुझे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बद्रासरो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिये जोजा जय दिवसो